सगळ्यात पयली खूप खोस भोगता ESG जे आसा हे सेल्फ सस्टेन जाता, स्वयंपूर्ण जाता. आमी जेका म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. त्या धर्तीचेर ESG हे स्वयंपूर्णता जावपाक लागला. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट जाल्ल्यान जमा आसा. कारण ज्या पद्दतीन जो इनिशियल टेंडर फ्लोट केल्लो म्हाका दिसता तो गव्हर्मेंटाक कितलेशेच मोठ्या प्रमाणात लॉस जाता आशिल्लो. आमचो स्पेशली आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द अमित सतेजा. म्हणजे ताणें इनिशिएटिव्ह घेवन म्हणजे माझ्या इन्स्ट्रक्शनाचेर ताणें इनिशिएटिव्ह घेवन ताणें रिटेंडर्ड केलो आनी ज्या पद्दतीन ताणें रिटेंडर्ड करून फ्लोट केलो आनी सपोर्ट गिवन बाय द आयनॉक्स टीम. They already floated and one of the best infrastructure given for the state. Once again, congratulations to you and your entire team. During the pandemic, खूप जाणांक दिसतालें सगळें काम बंद जालां आनी खरोखरूच सगळीकडे बंद जालां. बट जर तुम्ही पळयशात 8 म्हयन्याच्या म्हाका दिसता त्याच पिरियडात आयनॉक्साचें सगळें काम सुरू आशिल्लें म्हणून तर आज आमकां इनॉग्रेट करपाक मेळटा. खरोखरूच एंटायर टीम जे आयनॉक्स रिपेअर करपा खातीर तेजे कॉन्ट्रॅक्टर्स आशिल्ले सगळे वर्कर्स तांकांय हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. ड्युरिंग द पॅन्डेमिक तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम जे आसा तें हांगासर केल्लें आसा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा देर इज एन आमचे विजनरी लिडर्स मनोहर पर्रीकर हांच्या कार्यकाळात सुरू केलें आनी 2004 कोणी हाचो विचार करूं नाशिल्लो की इफ्फीचो 50th सेलिब्रेशन सुद्दां गोंयांत जातलें हाचो कोणी तेन्ना विचार करूं नाशिल्लो. पण आमी पळयता एखादी सुरवात खूप बारीक प्रमाणात जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे 50th आमी इफ्फी मनयलें आनी आमी आतां त्या 16 तारखेच्यान परत इफ्फीचें इनॉग्रेशन गोंयांत करता. म्हणजे ल्हानसो जो प्रोजेक्ट सुरू जाल्लो ताका व्हड स्वरूप म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ह्या सोसायटी खातीर तांकां दिवपाक मेळ्ळें. एंटरटेनमेंट सोसायटी म्हाका दिसता देर इज अ गूड स्कोप. फिल्म इंडस्ट्री गोंयांत म्हणजे पॅन्डेमिकच्या काळात फिल्म स्टुडिओ आसतलो, परत तांचे फिल्म सिटी आसतली. हाज्या खातीर आमचो PPP सेल जो एक्टिवेट जाला, पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप सेल स्पेशली एक्टिवेटेड, त्या खातीर डिफरंट प्रायवेट सेक्टरांतले प्रोजेक्ट गोंयांत येवपा खातीर आनी विशेश करून इट इज एन फिल्म सिटी, फिल्म शूटिंग, फिल्म इंडस्ट्री ही गोंयांत एस्टाब्लिशमेंट जावची जेणे करून एंटरटेनमेंटान गोंयांत खूब स्कोप आसा. गोंयांतलो कितलोसो टॅलंट जो आसा तो लोकां समोर येवपा खातीर म्हाका दिसता निश्चितूच खूब बरो स्कोप आसा. लास्ट टायम तांच्यांनी जो टायप फक्त देशांतच न्हय तर इंटरनॅशनल लेवलाचेरूय बी निश्चितच नांव मेळयतलें. आयनॉक्स ज्या पद्दतीन तांच्यांनी ह्यो 4 स्क्रीन तेंच्यो रिनोवेट केल्या इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन इन इंडिया आसतल्यो अशें म्हाका दिसता. रियली आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग यू फॉर द रिनोवेशन फॉर दीस ऑल द मल्टीप्लेक्स. आनी ह्याच मल्टीप्लेक्साच्यान म्हाका दिसता बाब सुभाष हांणी जशें सांगलें की द डे बाय डे आमचें रेंट जें आसा हें आनीकूय वाडटलें आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी इटसेल्फ म्हणजे अजूनही वेगळे प्रोग्राम जे आसा इन एंटरटेनमेंट सेक्टर्स घेवपा खातीर इंडिपेंडंटली काम करतले. आयच्या दिसाच्यो म्हणजे 2 गजाली मल्टीप्लेक्सचें इनॉग्रेशन आनी लोगोचें इनॉग्रेशन. खूब वर्सां उपरांत तांच्यांनी ESGन आपलो लोगोय चेंज केलो विच इज वन ऑफ द बेस्ट लोगो तांच्यांनी चूज केला. त्या खातीर एंटायर टीम ऑफ द ESG वन हू हॅज वर्क फॉर टू डिझायन दीस लोगो कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर देम ऑल्सो. हांव परत एकदा म्हणजे आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी खरोखरूच म्हणजे गोंयांतल्या एंटरटेनमेंट सोसायटीन म्हणा किंवा एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्रीन आयचो दीस हो एक म्हत्वाचो दीस म्हणून वळखलो वयतलो.